तुका सोमिया वंदन तुका तनिया सर्गा प्रत्यचार असणारा काकूळ तुझी दाद जीवित तुझे नाव देवा आमच्या काकूळदारा मानून घेता वामी सगळे सृष्टी सगळे तू बोल सर्वेस प्रगरी वर्णोक आमच्या जायना पृथ्वी तुझी भक्ती कशी गाव तुझी कीर्ती प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका गणिया सर्गा प्रत्यचार असणारा काकूळ तुझी दात जीवित तुझे नाव देवा आमच्या काकूळदारा नावी आमेन. आमच्या समेत जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू. भाव भयणीनो दैवी काकुळतीचे फेस्त व्हडा संभ्रमान आज आमी आचरण करता. वेर इफ नॉट इन द डिवायन मर्सी कॅन द वर्ल्ड फायंड रेफ्यूज अँड द लायट ऑफ होप. आनी उतरां जावन आसात जुवांव पावल दुसऱ्या पाप सैबाची देवी काकुळती थंय न्हयतर खंयसर संवसारांत आमी बरोवशाचो उजवाड पळोवयेत. देवी काकुळतींत आसा संवसाराक आसरो, संवसाराक बिडार, संवसाराक बरोवसो आनी संवसाराक उजवाड. आमच्या पातकांचे आमी दूख धरया, देवा लागचें बगसाने मागया. सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवंतान संपवार मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना. सर पदवेदार देवा आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळ कर, सोमिया काकुळ कर. काकुळ कर, क्रिस्ता काकुळ कर. सोमिया काकुळ कर, सोमिया काकुळ कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा कोसळी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्विचाराया सर्वद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या सुता. सोमिया देवा, देवाचे शिडये तू संसाराचे पाप काढतात आमची काकूळ
आमी प्रार्थुया. महिमेवंत आनी मोगाळ बापा, पुनर्जीवन जावन जेजून संवसाराचेर जैत वेले आनी आमकां तुजीं भुरगीं करून ह्या आपल्या जैतांत वांटो दिलो. ह्या देण्या खातीर संतोश भरीत काळजान आमी तुका दिन वाजता. जिखलेलें जैत आमच्या जिणयेंत थीर जावच्याक आनी पातक काडून आमकां दिल्ली शांती आमच्या काळजांनी आमी सांबाळच्याक तुज्या आज्ञांच्या मार्गार आमकां चलोवन व्हर म्हूण आमी मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदुताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. धर्मदुतांनी लोकां मदलें जायत्यो गुणां आनी असर्यां केलीं. बाबा ती सगळीं एक मेळ जावन सालमांच्या मंटपांत सांगाता मेळटलीं. लोक तांकां भोव चड मानतलो तरी तांच्या मेळान रिगोंक हेर कोणीय धैर्य घेनातलो. पूण सोम्याचेर सतपंतल्या दादल्या स्त्रियांचो संको इतलो सडत आयलो. लोक आपल्या पिडेस्तांक रस्त्यांक वाबोवन हाडटलो आनी पेद्रू तेणें पाशा जाता आसतना ताची सावळीपणी तांच्या मदल्या तोड्यांचेर पडो म्हणून कटल्यांचेर आनी हांतुरणाचेर तांकां दवरतलो. जेरुसलेमा भोंवरीच्या शारांचो लोक आपल्या पिडेस्तांक आनी जंवसराचे उपाद्र भक्तल्यांक घेवन हारी हारेनी थंय जमो जातलो आनी सक्कडी बरी जातली. देवाचे उतर हे. वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळगा. इस्रायेलीची भुरगीं सर्वेस्वरा वांगड म्हूण ताचो विश्वासी मोग ससनाक बाळगा. आरोनाचे घराणे ताचो विश्वासी मोग ससनाक पाळटा. सर्वेस्पराची भक्त करतली म्हूण ताचो विश्वासी मोग ससनाक पाळटा. सर्वेस्परा दिन वाचुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक पाळटा. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलालो फातर जालो बांदप्याचो मूल्या फातर. आपले सर्वेस्पराचे काम हे पळोवन आमी तटक जाल्या. दीस वो आयचो सर्वेस्परान केलो संतोष उल्हास आमी पावया. सर्वेस्परा दिन वाचुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक पाळटा. सांजू आमच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्त म्हणून वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो. जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्याचोय मोग करता.
देवाचो मोग करतना आनी ताचे उपादेश पाळतना आमी ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता म्हूण रुजवात दिता. देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळचे. ताचे उपादेश तितले कठीण न्हय, कित्याक देवाचे भुरगे सकत संवसाराचेर जैत व्हरतात. संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. जेजू देवाचो पूत म्हूण सतमानता तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरूंक सकत? हो, तो उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो जेजू क्रिस्त. उदका उदेशी मात्र न्हय, बगार उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो. देवाचें उतार हें. हालेलुया, सर्वस्पोरा जय जय. हालेलुया, सर्वस्पोरा जय. सर्वस्पोरा जय जय. सर्वस्पोरा जय जय. सर्वस्पोरा जय जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. जुवांव परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू जिवान जाल्ल्या त्याच आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शीस दारां दांपोवन भितर एकठांय जावन आसले. तोड जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोमयाक देखतच शीस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचे स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाचीं पातकां तुमी बक्षितात तीं बोक्सात येलीं. जांचीं पातकां तुमी बक्षिनांत तीं बोक्साची नांत. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो थॉमस जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातलोलो. आमी सोमयाक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण थॉमसान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले किळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्ल्या शिवाय हांव सत मानचो ना. 8 दीस उतरले. शीस परत्यान घरा भितर आसले. थॉमासय तांचे सांगाता आसलो. दारां दांपोवन आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत थॉमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाड, म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जाय नाका, बगार सत मांद. थोड थॉमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलें देखून तूं सत मानताय न्हय? पळयनासतना सत मानतात ते कितले भागी. जेजून केल्ली आनी शिसांनी देखल्लीं असरी आनीक जायतीं आसात. तीं ह्या पुस्तकांत बरोवनात. पूण हांगा बरयल्ल्या असर्यांचो शेवट हो, जेजूस क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सत मांदिचे. अशें सत मांदून ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत जोडीचे. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. देव ताच्या बुडव्याक ह्या संवसाराक धाडटा खंय. आनी देव त्या बुडव्या कडेन म्हणटा, तूं संवसाराक वच आनी मनशान करिये जाल्ली एक बरी करणी म्हाका हाडणी. बुडवो ह्या संवसाराक आयलो. एका सैनिकाक ताणें पळयलो. तो सैनीक गायेल्लो. त्या सैनिका लागीं वचून त्या बुडव्यान ताच्या लागीं विचारलें, कितें जालें? तो रक्तांत भिजलाय. तो म्हणा लागलो, हांव एक सैनीक आनी म्हजें काम जावन आसा राष्ट्रा खातीर, राष्ट्राच्या भद्रते खातीर झूज करचें. झूज जालें. झुजांत हांव झुजलो आनी हांव रगत वारून हांगासर पडलां. अशें म्हणटा आसतना त्या बुडव्यान चिंतलें, एका सैनिकान आपणाच्या राष्ट्रा खातीर, राष्ट्राच्या लोकां खातीर जिवाचें बलिदान भेटोवचें, एक श्रेश्ठ करणी. आनी अशें म्हूण सांगून तो बुडवो सर्गाक धांवताकय त्या सैनिकाची 2 रक्ताची थेंबे खाण घेवन आनी म्हणा लागलो देवा कडेन, देवा तुज्या पांयां तड हांव हांगासर आयलां.
हांवें पळयलें एका गायिल्ल्या सैनिकाक आनी हो सैनीक आपणाच्या राष्ट्रा खातीर राष्ट्राच्या लोकां खातीर जिवाचें बलिदान भेटोवंक फाटीं सरलो ना. देखून एका सैनिकान करिये जाली श्रेश्ठ करणी ही म्हूण सांगून हांव तुज्या पांया तळा आयलां. देव म्हणा लागलो बेश. एका सैनिकान करिजे जाल्लें काम ताणें केलां. परत्यान तूं वच सोदना कर, हाचे वरवीं श्रेश्ठ करणी तुका पळोवंक मेळटली. परत्यान बुडवो आयलो आनी बुडव्यान सोदना केली. ताका पळोवंक मेळ्ळें एक मोर्न, एका महान मनशाचें मोर्न, एका बऱ्या मनशाचें मोर्न, एका शेगुणी मनशाचें मोर्न. त्या मोर्नाच्या फाटल्यान मुखल्यान जायतो लोक पुरशावार वेता. इगर्जीक तें मोर्न वेलें आनी इगर्जींत मोर्न जाल्या उपरांत श्रद्धांजली भेटयता आसतना थंय आसुल्लो लोक गळगळ्यान रडत आसुल्लो आनी हर्दें बडोवन म्हणटलो, हे देवा, ह्या मनशा वरवीं आमच्या हळ्ळेची उदरगती जाली. ह्या मनशाक इतलें मोर्न कित्याक धाडलें? तो आमच्या सांगाता थोडीं वर्सां आसलो जाल्यार आनी कितलें बरेंपण जातें आसलें. अशें सगळें थंय आयकत आसतना त्या बुडव्यान चिंतलें खंय मनशान करिये जाली श्रेश्ठ करणी एक शेगुणी जिणी आनी हो शेगुणी जिणी जियेला आनी हाच्या मरणा सांगाता जायतो लोक दुखेस्त जाला. अशें म्हूण सांगून परत्यान तो सर्गराजा धांवलो खंय आनी म्हणा लागलो खंय, बापा, तुज्या पांया तळा हांव आयलां एका शेगुणी मनशाची शेगूण खाण घेवन. आनी तो मनीस ताच्या हळ्ळेच्या उदरगती खातीर, लोकांच्या बरेपणा खातीर, विधवींच्या दुबळ्यांच्या उदरगती खातीर वावुरलेलो तो एक श्रेश्ठ करणी मनशान करियत जाल्ली म्हूण हांवें चिंतलें. देव म्हणा लागलो खंय, बेश, हर एका मनशान शेगुणी जिणी जियोंक जाय. बरेंच परत्यान तूं हो सोदना कर, हाचे वरवीं बरी करणी तुका पळोवंक मेळटली. आनी तो बुडवो आयलो. परत्यान ताणें सोदना केली आनी अशें वेता वेताना एका देव मंदिराक तो पावलो. आनी देव मंदिरांत एकलो तरणाटो मुखल्या बांकार दिंबीर पडोवन तो हर्दें बडोवन म्हणटा खंय, देवा, हांव चुकलो. देवा, हांवें नाका जाल्लें केलें, हांवें वायट केलें. ह्या म्हज्या तरणाट्या जिवितांत हांवें करूंक नजो जाल्लें केलें. ह्या खातीर हांव पश्चाताप पावतां. देवा, म्हाका तूं बक्षी, तुजी काकूळट म्हाका दी. अशें म्हूण सांगून तो मागणें करीत आसलो. त्या तरणाट्या लागीं तो गेलो. कितें जालें? कित्याक तूं रडताय? वय, हांव एक तरणाटो, हांवें करूंक नजो जालें सगळें म्हज्या जिवितांत केलां. आनी हांव रेतीरे गेलो आनी थंयसर देवाची काकूळट बोगसाणें मागो म्हाका सांगलां. देखून म्हज्या सर फातकां खातीर देवाचें बोगसाणें हांव मागतां, देवाची काकूळट हांव मागतां. हांव पश्चाताप पावतां आनी बरी जिणी जियोंक हांवें निर्धार घेतला आनी हो निर्धार देवाच्या काकूळटीक हांव भेटोवन दितां. अशें म्हूण सांगता आसतना परत्यान बुडवो धांवलो खंय सर्गींच्या राजाक आनी म्हणा लागलो की, बापा, पळय, एका तरणाट्याची दुखां घेवन हांव हांगासर आयलां आनी तो तरणाटो देवाची काकूळट मागतेत आसा, आपणाच्या फातकी जिविताक पाड करता अशें म्हूण सांगून बासोवणी करता. आनी तसर एका मनशाची दुखां खाण घेवन आयला म्हणटा आसतना देव म्हणा लागलो की, शाबास, एका मनशान करिये जाली श्रेश्ठ करणी ही संवसारांत आपूण फातकी म्हूण सांगून वळखून घेवचें आनी आपणाची फातकी जिणी वळखून घेवन देवा कडचें बोगसाणें मागचें, पश्चाताप पावचें आनी बरी जिणी जियोंक बरो निर्धार घेवचो. हें जावन आसा मनशान करिये जाली श्रेश्ठ करणी म्हूण सांगून. हाका पुरक जावन भाव भयणीनो, किर्तन 50 अशें म्हणटा, खालते आनी दुखेस काळी सर्वेस्परा तो बिलकुल तिरस्कार करचो नाय. खालते आनी दुखेस काळी सर्वेस्परा तूं बिलकुल तिरस्कार करचो नाय. भाव भयणीनो, देवी काकूळचें फेस्त आज आमी आचरण करता आनी देवाची काकूळट पोरण्या सोर्ल्यांत नव्या सोर्ल्यांत जायती पवित्र पुस्तकांत विवरिल्ली आमकां कळीत आसा. थंय हांगासर थोडे उल्लेख करचे जाल्यार देवान आदांक रचलें, भुमी वैकुंठांत दवरलें. आपणाच्या सुरप्याच्या सारक्या सोकरतल्या मनशान पातक केल्ल्या वेळार, देवाची आज्ञा मोडल्या वेळार सर्वेस्परा देवान मनशा कडेन विचारलें पयलें सवाल, आदांव, आदांव, तूं खंय आसाय? आनी त्या सवालाक ताणें जाप दिली, हांव लिपोवन आसा. कित्याक तूं लिपोवन रावलाय? आड व्हरलेलें रुखाचें फळ म्हणी केलें गी? वय, तुवें दिल्या स्त्रियेन म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. आनी ह्या वेळाचेर भाव भयणीनो, देवान आदांक शिक्षा दिली तरी, भुमी वैकुंठांत तुका भायर घालो जाल्यारय देवान ताका नाश करूंक ना, ताचे शिराप घालूंक ना. ताका ताणें बक्षिल्लें म्हणलें आमकां स्पश्ट तरान कळटा. आनी ताच्या उपरांत दुसरें सवाल देवान विचारलें कायना कडेन, कायना, कायना, खंय आसो तुजो भाव? हांव कितें म्हज्या भावाचो राखवेली म्हूण सांगून ताणें जाप दिली. भावा भयणीनो, देवाची काकूळट कायना थंय भोव आपुरबायेन दिश्टी पडटा. आनीक देवान कायनाक म्हळें तूं पारपोळ जातलोय, तूं भोवन खातलोय, कोणी मनीस तुका मेळ्ळ्यार तुका जिवशीत मारतले अशें म्हणटा आसतना तो देवाची काकूळट मागता आनी म्हणटा, देवा, परदेशी जावन भोवंक तूं म्हाका धाडटाय,
कोणी म्हजो जीव काडटी जाल्यार हांवें संवसारांत कशें जियोवचें, तुजी काकूळट म्हाका दाखय म्हणटा आसतना देव म्हणटा ना, तुका कोणी लागाड काडचें ना, तुजेर हांव मोर घालतां, तुका हांव रक्षण दितां, तुका हांव भद्रती दितां अशें म्हूण सांगून देवान ताची काकूळट ताचेर दाखयली. भावा भयणीनो, नोयेच्या काळार पवित्र पुस्तक म्हणटा मनीस खावन पियोवन गम्मत मारून आसलो, रचलेल्या देवाक तो विसरलो. आनी पवित्र पुस्तकांत भोव आपुरबायेचें वाक्य आसा, देवूच म्हणटा मनशा रुपी मनशाक हांवें कित्याक रचलो गाय म्हूण हांव सुरसुरलो म्हूण सांगून. देव रचलेल्या मनशा थंय सुरसुरता आनी ह्या खातीर मनशाक शिक्षा दिवचे म्हूण सांगून बुर्तुगाल आयलो म्हूण सांगून पवित्र पुस्तकांत आमी समजता. भावा भयणीनो, बुर्तुगाल आयलो तरी देवान उपरांत एक निर्धार घेतलो आनी तो म्हणटा मनशाक लागून आनी मुखार हांव बुर्तुगाल धाडचो ना, मनशाक लागून आनी मुखार बुर्तुगाल हांव धाडचो ना अशें देवान ताची काकूळट मनशा कुळा थंय दाखयली. निर्गमान पुस्तकांत 3ऱ्या अध्यायांत भोव आपुरबायेचें वाक्य आसा आनीक ह्या स्टेटमेंटाक इंग्लिशान आय स्टेटमेंट म्हणटात. हांव म्हणचीं उतरां, देवाची काकूळ, देवाचें बोगसाणें, देवाचो मोग इस्रायल परजे थंय कितलो आसलो गी म्हूण सांगून ह्या वाक्यांत 3 बोटी हांवें म्हणचीं उतरां आमकां आयकोंक मेळटात. हांवें म्हज्या परजेची बोब आयकली, हांवें म्हज्या परजेचे कश्ट पळयले, हांव म्हज्या परजेक सोडयतां. आनी एकाच वाक्यान 3 बोटी देवान हांवें म्हणचीं उतरां भावा भयणीनो पवित्र पुस्तक आमकां उखलून दाखयता देवाची काकूळट कितली, ताचें बोगसाणें कितलें गी म्हूण सांगून. एका वेळार मोयजेन ह्या तुमी जाणांत 10 उपादेस खाणगून वेता आसतना इस्रायलाचो लोक भांगर खोडून भांगराच्या वासरा नमस्कार करता आसतना ताका राग आयलो, पडयो काडल्यो ताणें मारल्यो. वो हट्टी लोक, वो दारूण लोक, वो कठीण काळजाचो लोक देवानूच ही उतरां उल्लेख केल्लीं आसात मोयजे कडेन. आनीक ह्या लोकांक काकूळट आनी बोगसाणें दिवचेंच न्हय म्हूण सांगून देवाच्या मुतीक आयिल्ल्या वेळार मोयजेच मोदें पडटा आनी म्हणटा देवा तशें करिनाका, कित्याक परकी लोक म्हणटलो हो कसलो देव, तांकां ताणें इजिप्तांत वाटयलें, बासेल्या वागोरता म्हूण सांगलें, आतां तांचें तो पारीकपण खाण घे, तशें करिनाका म्हणल्या खातीर देव मोवाळटा. पवित्र पुस्तक म्हणटा देवान आपणाचें मोन बदलिलें. आनी असलीं उतरां पवित्र पुस्तकांत सबारबुटी आमकां आयकोंक मेळटात. आनी ते निवनेच्या लोकां विशयान ती जॉना प्रवादी विशयान म्हणलेलें आसा, देवान आपणाचें मोन बदलिलें, देवान तांचेर धाडटा म्हणली शिक्षा ताणें धाडूंक ना, बघा ताणें तांचेर काकूळट दाखयली, बोगसाणें दाखयलें म्हूण सांगून. भावा भयणीनो, दाविदाच्या केजीन ती आमी तेंच विशयी पळयता. 1 न्ही 2 न्ही 3 फातकां ताणें केलें. उरियाच्या बायले कडेन ताणें फातक आदारलें मात्र न्ही, उरियाक बेबदो केलो आनीक उरियाक जिवशीत मारलो. आनी असल्या दावीद रायाक समेत देवान बक्षिलें आनीक ती काकूळट बोगसाणें ताणें तेच मापान अनुभव केलो. परते आमी नव्या सल्ल्याक वेता आसतना भावा भयणीनो, मातेवाचें आपोवणें जेजू म्हणटा म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. जाक्केवाच्या केजीन परत्यान पळया तुमी, हांव आयलां मनशा कुळाक सोडवण दिवच्या खातीर, सुकोवन गेल्ल्याक सोदच्या खातीर. आनी हाच्या उपरांत भावा भयणीनो, पोट्टाचे फादऱ्या फादर आगस्टिनान म्हणलें बोवा पुरबायचें गणीत आसा, ओ जाक्केव देवाच्या काकूळटीचो मोगाचो अनुभव केल्लो तो मनीस त्या रुमडीच्या रुखा लागीं हरयेका दिसा वेता खंय आनी त्या खांदयेचेर तो बसता खंय. सकाळीं गेल्लो मनीस 2 परां फाटीं येता आसतना बायल भुरग्यांक खंत सुरू जाली. ओ हरयेका दिसा सकाळीं उठून खंय वेता गाय, ओ कित्याक सकाळीं बसून 2 परां फाटीं येता गाय, ओ कितें करता गाय म्हूण सांगून ताणें ताका फॉलो केलें म्हूण सांगून. आनीक हो रुमडीच्या रुखार त्याच खांदयेर बसून आनी थंय बसून ताचें तोंड परसळटलें खंय, ताच्या तोंडाचेर संतोश येतलो खंय. आनीक ते पाद्र्या म्हणलें हांवें रेते वेळार आयकल्लें आसा, भावा भयणीनो, जाकेवाच्या बायलेन भुरग्यांनी विचारलें त्या रुखार बसून तूं हांसताय, तुजें तोंड परसळटा, कितें थंय जाता म्हणटा आसतना तो म्हणटलो खंय, दैवी काकूळचो अनुभव म्हाका जाता. हरये बोटी हांव थंय बसल्या वेळार जेजून जाक्केवा सकला देवून ये म्हणलीं उतरां परत परत म्हाका आयकतात. आनी जेजूचे ते काकूळटीचे मुखामळ आनी ती काकूळटी हांवें भोगुल्लो तो अनुभव म्हज्या उडासाक येता. देखून हो हरएका दिसा जिवाळ करच्या खातीर हांव त्या रुखा लागीं वेता आनी तो अनुभव हांव परत्यान करता म्हूण सांगून. भावा भयणीनो, असलीं गणितां पवित्र पुस्तकां साहित्य आसात आनी तुमी जाणात. काल एक मोठ्या उतरान पळया, जेजू रडलो, तो रडलो म्हणटा आसतना थंय आसले जुदेव कितें म्हणा लागले, ताका ताचे थंय कितलो मोग आसलो पळया. तसलींच गणितां भावा भयणीनो, हांव भाग्यवंत जाग्याक गेल्ल्या वेळार त्या विधवीच्या पुताक गूण केल्ल्या सुवातेक गेल्ल्या वेळार म्हाका अजाप जालें. आतां एक हळ्ळे भाशेन थंय आसा, त्या हळ्ळेक जेजू गेलो गाय
आणि थंय आसल्या त्या विधवीच्या पुताक ताणें जिवंत केलें आणि तिच्या हातान वचून दिता आसतना पवित्र पुस्तक म्हणटा सबारगडे ताचें काळीज बिरमोतीन कोसळ्ळें कितले अपुरबायचो शब्द पळया. एक व्हड गुडो कोसळून सकयल पडटना आमकां भिरांकूळ दिसता, पूण हांगासर खाकुळतीन बिरमोतीन तो कोसळटा आणि कसली उतरां लोकां बुजवण दिता आणि म्हणटा ये या तुमी समेस कष्ट तेल्यानो मोचे लागीं वजन वाल्यानो हांवूच तो तुमकां विशेव दितलो मोचे समाधान तुमकां दितलो. ह्या उतरांनी आसा कितलो भर पळया, कितली खाकुळत, कितले भोगसाणे आणि कितली मोवाळ्याची उतरां. बाबा भयणीनो, असली खाकुळत आणि भोगसाणे जर तर दोगां प्रमुख व्यक्तींनी ताच्या जिवितांत अनुभव केला जाल्यार ती जावन आसात भाग्यवान सिस्टर फावस्तिना आनीक जुआंव पावल दुसरो आतां सांत म्हूण पास जाल्लो. आनी दोगां जाणां भावा भयणीनो ही पोलँड गांवची 1930 इस्वेतावन 1930 इस्वे पर्यंत सबारपोटी जेजू तिका दिश्टी पडोवन पिलाताच्या राजांगणांत खुर्साच्या वाटेर आनी खुर्सार भोगिल्ल्या कश्टांचो आनी वारयल्ल्या रक्तांचो तिका उडास हाडलो. मात न्ही मनशा कुळा खातीर जोड दवरली काकुळत पिड्ड्यार जाता. सबार आत्मे यमकोडाच्या वाटेक वेतेत आसात म्हणलें दृश्य तिका दाखयलें आनीक जेजून आपणाची खंत उसारली. आणि ह्या वेळाचेर भावा भयणीनो एक संदेश दिलो, पातयेणेन म्हजे मुखार तुमी येवंक जाय. आणि त्या देखून जेजूच्या दैवी काकुळतीच्या पिंतुरांत सकयल बैलांत उतरां जीजस आय ट्रस्ट यू, जेजू हांव तुजेर विश्वास दवरतां. भौशाच्या उपरांत सुरू जालें तें लोकां मोगाळ खंतार जावंक पुरो. तुजेर हांव पात येतां जेजू मोगाळा. आणि ह्या पिंतुरांत भावा भयणीनो हांवें ऑर्डर सांगल्या बरी पावस आयलो आनी इल्लो गडगडो आयलो आनी ताच्या मदें सोबीत किरणां फांकली म्हणल्या बरी. जायती पिंतुरां तुमी जेजूच्या दैवीक काळजाची पळयतात आनी हातूंत दिसतात 2 किरणां, एक तांबडी आनी एक धवी. आनी जेजू आपणाचो हात उखलता आनी बेसांव दिता. आज तुमचे वॉट्सॅपाचेर असले संदेश इत्या आयल्या जावं पुरो. हांव सुमार 2.5 वरांतावन 4 वरां पर्यंत काही 150 संदेश हांवें वाचले आनी तांच्या संदेशा पैकी एक विशिश्ट संदेश ओडल हांवें तुमकां सांगलो. इफ नॉट, जर तर जेजूच्या काळजांतावन या जेजूच्या दैवीक जरीतावन काकुळतीतावन आमकां बरवसो उपजना जाल्यार आमकां खंयतावन बरवसो उपजोवचो. दुसऱ्या महाजुजा वेळार भावा भयणीनो संवसारांत अशांतीचें वातावरण वाडलें, एक उज्याचें आकटें म्हणल्या बरी जालें आनी खंयसर हें देवासपण सुरू केलें, थंयसर व्हडली व्हडली अजापां जालीं. पळया आमच्या पापा जुआंव पावल दुसऱ्याक म्हाका ताचेर व्हडतो मोग आनी अभिमान. कित्याक म्हूण सांगल्यार हांव ताका वैयक्तीक तरान मेळ्ळां, ताचें बेसांव खाण गेलां, ताचेर 5 मिनटां उलयलां आनीक अशें 1 पटी न्ही 2 पटी म्हाका अवकाश मेळ्ळे. ताणें हें फेस्त आचरण केल्ल्या दैवी काकुळच्या फेस्ता दिसाच भाग्यवंत फावस्तिनाक सांतीन म्हूण ताणें पास जाल्लें आनी ह्या पापान हें भक्तीपण विस्तार आयलें आनी त्याच फेस्ता दिसा आमचो पापसीप देवादीन जालो. दॅट इज द ग्रेटेस्ट थिंग. ताणें हें फेस्त घडलें आनी हें फेस्त आनी दैवी काकुळचें भक्तीपण ताणें वाडयलें आनी त्याच फेस्ता दिसा त्या वर्सा तो देवादीन जालो 2025 इस्वेंत. आनी अशें ह्या दोगां व्यक्तींनी दैवी काकुळीचो अनुभव केल्लो भावा भयणीनो. आनी हाचेतान आमी कितें संदेश जोडटा. आज आमी इतलें पुरो आयकून देवाची काकुळत आयकून आमी कितें म्हणी संदेश घेवन वचत जाय. बोवापुरबायचें पिंतूर 84 इस्वेंत टायम्स मॅगझिनाचेर आयिल्लें आनी त्या पिंतुरांत व्हडसयत एक जैल आनी जैलाच्या मुखार 2 लोंकडाचीं कदेलां. ह्या 2 लोंकडाच्या कदेलांनी 2 व्यक्ती बसल्यात. एक उत्तरप्रायचो एकलो तरणाटो. उत्तरप्रायचो व्यक्ती धवो लोब घालून आसा आनी तकले ताच्या टोपी आसा. तरणाटो निळशा रंगाचें जीन्स पॅन्ट्स घालां, बुट्स ताणें घाल्यात आनीक धवें शर्ट ताणें घालां आनी अशें 2 जाण ह्या लोंकडाच्या कदेलार त्या जैलाच्या दारा लागीं बसून संभाशण करतात, उलयतात. आनी कितें उलयतात ते उलयतात देवाच्या काकुळती विशयांत. पापा जुआंव पावल दुसरो ह्या आली आग्गाक तो संभाशण करता, ताका संदेश दिता. आनी ह्या वेळाचेर भावा भयणीनो एक वाक्य दिश्टी पडटा आमकां. तें वाक्य कितें गी म्हूण सांगल्यार वी आर फ्रेंड्स आग्गा, वी आर फ्रेंड्स आग्गा. भावा भयणीनो हें उतर सगळ्या संवसाराक व्हरतो प्रभाव घालूंक शकलें आनी त्या देखून जायत्या मॅगझिनांनी हें उतर प्रगट जालें. आनी ताच्या उपरांत एक उतर आनी एक उतर बरयल्लें आसा. दिस इज द ग्रेटेस्ट कोट ऑफ द 20th century.
दिस इज द ग्रेटेस्ट कोट ऑफ द 20th सेंचुरी. एका शतमानांत कितलो लोक जल्मतात, व्हड जातात, उलयतात आनी मरतात. पळया, सगळ्या संवसाराचेर 100 वर्सांनी कितलोसो लोक कितलीशीं उतरां उलयतात. ह्या सगळी उतरां पैकी श्रेश्ठ उतर खंयचें म्हण सांगल्यार वी आर फ्रेंड्स आग्गा म्हणलें. आनी हें उतर म्हणलें आमच्या पाप सैबान. आनी तो पाप सैब 73 देवात जालो, तो सांत जाला. भावा भयणीनो, इट्स द ग्रेटेस्ट कोट ऑफ द सेंचुरी. ताणें म्हणलीं उतरां आली आग्गाक. ताच्या खांदार हात दवरून तो म्हणटा वी आर फ्रेंड्स आग्गा. 81 इस्वेंत आपणा जीवशी मारूंक प्रयत्न केल्ल्या ह्या आली आग्गाक पाप सैबान जैलाक वचून हो संदेश दिता आसतना सगळ्या मनशा कुळाक आनी एक व्हरतो संदेश पाप सैब खालतेपणाचो संदेश दिता. देवाची काकूळ देवाचें बक्षाने परगट करता जाल्यार आमी अभिमान पावचे न्ही, हो संदेश आमी जियोंक जाय. देखून देवी काकुळतीचें फेस्त 2 विशय आमकां सांगता. पयल्या सुवातेर आमी देवाची काकुळत मागून घे जाय, दुसऱ्या सुवातेर ही काकुळत आमी एकामेकां वांटून घे जाय. आनी त्या देखून प्रताप नायकान बरयल्लें कितलें आपुरबायचें कंतर आसा. जेजुईत पाद्री आपतो तुजें भजन करूंक कशें, तुजें किर्तन गावूंक कशें. जर तर एक देव टेंपल मोडलें, आनीक एक गोपूर तोडलें, एक मस्जीद पडली आनी नास केली, त्या धर्माच्या लोकांक वरती खंत जाता, बेजार जाता. तें स्वाभावीक ह्या पदांत तें आसा. आतां वेळ जाता देखून हांव तें म्हणना. पूण भावा भयणी, दुसऱ्या चरणांत आमकां सांगलां देवाच्या नांवान धर्माच्या निबान इश्टाचो दुस्मान जाता, मनशापण लासून गोबर जाता. आनी ह्या वेळाचेर जर तर मनशापण देवाची काकूळट आमी भोगून ती एकामेकां परगट करिना जाल्यार कितें फायदो. आनी हाका पूरक जावन भावा भयणीनो आयचीं वाचपां, आयचें पयलें वाचप भावात्यांचो जोमो कसो सांगाता मेळटलो, हो माया मोग काकूळट कशें अनुभव करतलो आनी एकामेकां वांटून घेतलो म्हूण सांगून विवर्शिता. आनी ह्या वाचपांत 3 विशय सांगल्यात. पयलो विशय जावन आसा आ लर्निंग चर्च. वाड्या जमोती म्हणल्यो आसात भावा भयणीनो. वाड्यान सांगाता मेळटा, एकवटान जियेता, उतर वांटून सेवा करून जेजू संगी जियेता. वाड्या जमतींनी पयलो विशय जावन आसा लर्निंग चर्च. एक शिकची पवीस सभा, भावार्थाची शिकोवण थंयसर आसा. देवाचें उतर आमी वाचता आनी ह्या उतरांतावन आमी कितें प्रेरण जोडटा, एकामेकां ती वांटून घेता. आ लर्निंग चर्च. दुसरें जावन आसा आ प्रेईंग चर्च. एक मागणी करची पवीस सभा. वाडे ल्हान ल्हान थंय हांगा मेळटा आमी आनी थंयसर आमी मागणी करता. आनी तिसरें जावन आसा आ शेअरिंग चर्च. एकामेकां वांटून घेवची पवीस सभा. देखून देवी काकुळतीचें फेस्त आचरण करच्या संदर्भाचेर हें आपुरबायचें उतर, देवाचें उतर पयलें वाचप भावा भयणीनो आमकां उडासा काडटा. वाड्या जमती हर एका फिरगजींत आसात. आमचे दीस आसा 25 वर्सांचो जुबल्यो थोड्या वर्सां आदींच केलो. 28 वर्सां आदीं हांव कारकोळान सहायक विगार जावन आसतना हांवें सुरू केल्ल्यो वाड्या जमत्यो. हर एक आयतारा 2-3 वाड्यांक हांव वेता. गेल्लींच वेतात, आयलींत येतात, उरलीं येवंकूच येनात, थोडीं हट्टानच येनात. असलें दुरसणें गुरकारांत हांव आयकूंक मेळटा. ह्या 25 वर्सांनी वाड्या जमत्यो वाडूनच गेल्या जरी कितलेशे बोटी हांवें गेल्ल्या वेळार 2-3-4 वाड्या जमतीची पदां शिकयल्लीं म्हज्या फाटल्यानच गेल्ल्या बरी दिसतात. आनी एपटी येताना वाड्या दिश्टीकच पडनात. भावा भयणीनो, भावार्थी जोमो आमचो देवाची काकूळट अनुभव करची आमच्या थंय आनी ती आमी वांटून घेवचे जाल्यार असले वाड्या जमती आमी वचोंक जाय. आनी तें तितके कश्टांचे. इगर्जीक येवन आलतारी पळोवचे भारी सुलाभ, पूण वाड्या जमतेंत रावंड बसून एकामेकाची तोंडां पळोवन एका काळजाची एका मनाची जावन जिवचें कश्ट. आनी त्या देखून दोनी संगती सांगाता घालतना भावा भयणीनो देवी काकूळचें फेस्त आमकां देवाची काकूळट अनुभव करूंक एक फेस्त जाल्यार आनी एका वाटेनी काकूळट आमी एकामेकां वांटून घेसय. वाड्या जमत्यो जावन आसात एक वर्तें हातेर आनी त्या हातेरा मुखांतर देवाची काकूळ देवाचें बक्षान एकामेकां ती वांटून घेवन आमची क्रिस्ती समाज आमी ग्रेस्त करूंक जाय. ह्या दिशेन देवी काकूळट आमकां आदार दिवन दी. देवाची काकूळट आमी जियोवन हेरांक किती काकूळट ओडो सांगलें हांवें मनशापण लासून गोबर जाताना असली मनशापणाची लक्षणां वाड्यांत फिरगजींत शेजारा आनी आमच्या समाजेंत रुता करूंक तें देवी काकूळट आमकां बेसवानी भरून दी. आमेन. उबे रावया. आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंता देवाक सर पृथ्वीदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमया
तो पवित्र आत्म्यावर मी गर्भी संभावलो अंकुवार मरियेतावन जल्मलो पावस प्रत्येकात आनी कष्ट सोसले ताका खुबसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार सोडलो सर्वपाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्यांची मेल्ल्याची व्हरूंक येतालो सतमंता पवित्र आत्म्या कतोलीक पुलीस सभेक भक्तांचो एकता पातकांचे भोगसाणे कुडीचे जिवनपण ससांची नामे देवी काकुळतीक आमची सर मागणी त्या सवा भेटून दिवया आमची जाप बापा आमचे मागणे आयक बापा तुझ्या पुता जिवन जिजूचे पाटलावदार जाल्ल्या आमच्या पुवीस सभेचे वडील जावन आसच्या पापसाय गवळी बाप याजक आनी धर्मीक आनी जिवन जिजूचे काकुळतीची देख घेवन काकुळतीची हातेरां जायशें कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी सेवेच्या मनोभावान सता आनी निती खातीर आनी लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक ताका प्रेरण दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक कुटुंबांत वडिलांनी भुरग्यां सांगता काकुळतीचो तेर्स करून हर एक कुटुंब काकुळतीचें भंडार जावन परजळा शेंकर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक पिडेस्तांक निर्गतितांक कश्टतल्यांक दुबळ्यांक काकुळतांनी दया माया दाखोवच्यान आमच्या सर्वांक उर्बेन बोर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक मिसांव गांवांनी वावर करच्या सर मिशनरींक तुज्या कृपेन बोर मंगळूर दिएसीजीन हाती घेतिल्लें सामे मिसांव सुफळ कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक येवकारिस्ताच्या मेजा बावारी आमी हर एकल्यांनी जिजूचे मिसांव कायद्याचे आनी फायद्याचे म्हूण लेखीन आसता काकुळतीचे आनी मोगाचे मिसांव म्हूण स्विकार करूंक कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ही आमची मागणी भेटयता जेजू क्रिस्ता आमच्या समिया मरिफात आमेन तुझ्या पायांतळी कळसांच्या नाशे आमची काळजां मेळ्ळी घे म्हाका तुजे लागीं पातकेर बागी बाबा भयणीन आमी भेटोवचें बलिदान देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांत ते बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमी आमच्या नके पुलीस वेच्या आदावास सर्वेस्पोर मानून घे देवा आमच्या सर्गींच्या बापा पुनर्जीवन जेजूचें जैत संभ्रामून तुजी भुरगीं बलिदान तुका भेटयतात तुज्या पदवेन ही देणी खालती देणी बदल आनी तांच्या रुपान जेजूचे मायमेवोन काय वळखूंक आमचो भावार्थ थीर कर आनी ताच्या कडवळांतलें तुज्या जिविताचें उदक आमकां पियोंक दिवन तुजी शांती आमच्या काळजांनी वाडय क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराते उबाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरकडी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या मायमेची कित्यांनी वाखणी वर्त्या दाबाच्यान आमी करची कित्या जेजू जालो आमची पास्काची बली तसो तो दुलो अपराधी शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती
आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्वर सदांनी संवसार भरला तुज्या सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळी अपवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परी जेवणातच ताणें खालस घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोप केलें हें म्हज्या उडासाक करात. बाबरताचो गोट बरगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही सांबाळता तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही बरगटता तुझ्या येड्या सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविता सोंडो आनी सरुणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कुडा रगत सेवतली आमा समेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगन बापा लुईस पावलांच्या गोवळे बापा आनी सगळे ह्या सारखे वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां ज्येश्ठ खातीर मेल्या समेस्तांक जे परजळीत मुखार मळपडूंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हणून मागता अशें आमकां मेरी देवाची मेळ सांगाती भगेन जुजेती सोपती भगेन धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानव उल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बाप सर्व बंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या समियान आमकां मागून शिकयले मागणे आमी भक्तीपणान म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताळणी दिनाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सबस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय समिया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मतामणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक समियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं बरो एक हांसो दिवया उजव्या देवाक आसल्या बरोबर पळोवया आनी शांती पाठोवया. देवाचे शये संसाराचे पाप काटेले आमचे काकूत देवाचे शये संसाराचे पाप काटेले आमचे काकूत देवाचे शये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. जिवंत क्रिस्त देवाची शेळी म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा अखंड भावार्थ दवरून ताका सेवतात ती सक्कडी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. आमी प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी घेतल्यांत ह्या संस्कारा वरवीं थीर जाल्लें नवें जिवीत आमचे भितर निरंतरी वाडत वचो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमच्या मोगाळ बापान
आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपली भुरगीं केली. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां संतोषान भरू. आमेन. जेजून जोडलेल्या सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान अमर जिविताचें दायज तुमकां मेळ्ळो. आमेन. भावार्था वरवीं जेजू बराबर पवित्र स्नानान तुमी पुनर्जीवन जाल्या नव्यानी पवित्र जावं जेजू बराबर सर्गार ससनाच्या सुखाक तुमी पावो. आमेन. आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांती तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे उपकार. हालेलुया हालेलुया.